आयज धाकटुलें घर तितून भितर 2 रूम ते 2 सेपरेट फॅमिलीज कॅन स्टे अशें अजीत मोरजकर हो आमचो इश्ट आनी फ्रेंड आमच्या वाड्यार हिंगासर रावपी कोविडान यंग एजीचेर असो यंग एजीचेर तो भायर पडलो म्हणजे कोविड जालें आनी भायर पडलो. तेजी बायल एक व्हडलेशें काम करूंक जायना, तिकाय पांयान दोनूय त्रास आहा आनी तेचे 2 चेडे स्कुलाक वयता. सो आमी चिंतलें की हांकां परमनंट तेंचो धाकटुलो हिंगा प्लॉट आसलो एक्झॅक्टली 90 मिटर्स तो 100 मिटर्स. धाकटुलो प्लॉटान हिंगासर तेका एक धाकटुले 2 रूम बांदून दिले जाल्यार तेंकां अरावंड 10-20,000 or 18,000 रुपीज पर मंथ येतले. प्लस दीनदयाल योजनाच्या अंडर 2,000 जे येता ते येत जाल्यार तेंकां अरावंड 21,000 पर मंथ जर येयले जाल्यार तेंचे फॅमिलीचे जे एवरीडे रेशन आनी लायटीचे बील उदकाचें बील आनी तेजे भायर जे तेंचे शिक्षणाक पयशे जाय ते तेंकां कोणा कडेन मागिनासतना हें पूर्ण जातलें. आनी त्या दृश्टिकोनान आमी पंचायतीन डॅनियल लोबोन आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की हे तेका 2 रूम बांदून दिवचे बेगींतल्या बेगीन. फावंडेशन घातलेलें आयज हे रूम रेडी जाता, फाल्यांच्यान हितून भितर लोक येवन रावतले. ऑलरेडी गेल्ले आहा म्हणून आयकता हांव आनी ही बरी गजाल अशें म्हाका दिसता. आमी चिंतपाची गरज आहा. सो बारीक लोक आहा, बारीक आमचे समाजाचे लोक आहा, आमी म्हणटा बहुजन समाज हो सगळो बहुजन समाज. सो बारीक लोक, गरीब लोक आनी आमी हांकां मदत करपाची गरज आहा आनी हे हेल्प आमी आयज तांकां केला. अशें आमी आनीक कांदोली घर आतां ह्या दिसांनी फावंडेशन घालपाचें आहा. तेंचे पावसान आख्खें घर मोडून पडलेलें. ह्याच येता त्या विकान आमी घालून तेजेंय काम सुरवात करपाचें. अशें कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे रीच कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हय, ट्युरिस्ट येता हिंगा पूण खुबशे लोक हिंगासर गरीबूय आहा आनी तांकां पळोवपाची गरज आहा. तांकां पावपाक, तांकां शिक्षणाक तेंच्या भुरग्यांक मदत करपाक, तेंचे स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडोवपाक, बरें तांकां सवलती दिवपाक हें आमी पळोवपाकूच जाय. दीस इज आवर वेन वी गेट इलेक्टेड म्हाका दिसता हें आमचो कर्तव्य. हें आमी करून दिवपाक जाय तांकां. त्या खातीर आमी जिखलेले आहा आनी लोक आमचेर विश्वास दवरतात की मायकल लोबो आमकां पावतलो, डॅनियल लोबो आमकां पावतलो, इलायला लोबो शोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक पावतले. ह्या विश्वासान लोकांनी आमकां निवडून हाडल्या आनी तेंचे पावती दिवपा खातीर आमी फाटीं सरोंक उपकारना. आयज गांवच्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. हिंगा वाड्या वयले लोक आमी जेन्ना मिटींग घेतली तेणी आमचो बाब प्रदीप आनी बाकीचे सगळे शिवराम पार्सेकर सगळ्यांनी इमिडिएटली हांव म्हटलें आमी तांकां हेल्प करपाक जाय आनी त्या खातीर हो हेल्प तांकां आयज पूर्ण जाला. आनी 2 बिराडां हिंगासर दवरून तांकां मंथली इनकम तांकां येतलो. कळंगूटचे आमदार सर मायकल लोबो, तशेंच आमच्या मदीं आसा मॅडम डिलारा लोबो, शोर्ले मतदारसंघाचे आमदार, आनी आमचे सरपंच श्री डॅनियल लोबो, सगळे प्रेस मिडिया आनी हांगासरल्या गांवच्या वाड्यावयले आमचे ग्रामस्थ. मराठ्यांनी एक अभंग आसा, 4 ओळी तुमकां म्हणून दाखयता. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेतीची जाणावा. हेचो अर्थ असो की जे गरीब आसता, जाका आदाराचो गरज आसता आनी तांकां जे मदत करपी आसता तो एक देवाची भुमिका आसता तेची. आनी ह्या भाटी ह्या गांवान जेन्ना एक कोविडच्या टायमार एक दुर्दैव अशी परिस्थिती हांगा घडली आनी 2 आमचे गांवचे भाव एक 15 दिसां भितर ना जाले आनी तांकां इनकम असो सोर्स नासलो. तेन्ना आमचे आमदार तेंच्या भुरग्यांचो आनी तेंच्या फॅमिलीचो विचार करून ही आतां ही वास्तू आसा जी तांकां तेंच्या शिक्षणाक जावं तांकां फॅमिलीक आदार करूंक जातली. इंग्रजीन अशें म्हणटा की कोणाकूय तुमी नुस्तें दिशात जाल्यार तो एक दीस खातलो, पूण त्याच मनशाक तुमी गोरोवंक जर शिकयशात जाल्यार तो आयुश्यभर गोरून आपलें पोट भरतलो. म्हाका दिसता ह्यो 2 आतां ज्यो मोठ्यो बांदल्यात
ते आयुष्यभर तांकां ते गोरोंक शिकोवपाचे, म्हणजे त्यांचे इनकम त्यांचे जनरेट जातले आणि तांकां आधार, तांकां जी गरज आसा ती गरज तांकां त्यांची जातली आणि त्यांचे बरें फ्युचर जातले. आणि हो दृश्टिकोन सतत आमचे दोनूय जे आमचे पर्राचे आमदार आसा तांकां म्हाका दिसता देवाचो आशिर्वाद आसा की जेन्ना जेन्ना तांकां लोकांची ती कळ कळटा तेन्ना ते फुडें येतात आणि अशेंच मदत करता. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे ग्रामस्थांच्या वतीन. देव बरें करूं म्हणटा, करूं आनी देव बरें करूं.